म्हापशा एका चोरान अजापीत करपी कर्तूप केल्ल्याचे उक्ताडार आयला। म्हापशा बाजारांतली 4 दुकानां फोडून चोर दुकानातूच न्हिदलो आनी सकाळी कामगारांक सांपडलो तेन्ना दुबावी चंदन हरिहर दास ह्या चोराक पुलिसांच्या ताब्यांत दिलो। हालीं तेंपार गोंयांत चोरयांच्या घडणुकांनी मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या। म्हापशा एका चोरान अजापीत करपा सारके कर्तूप केला। दुबावी चोर पयलीं म्हापसा बाजार वाठारात त्या शांतादुर्गा हॉटेलाच्या भायर आशिल्ल्या टाकये वयल्यान रोहिणी ब्युटी पार्लरात भितर सरलो। थंय ताका कांयच मेळ्ळें ना देखून तांणी तातूंतलें सामान जाळ्ळें। उपरांत शांतादुर्गा हॉटेलांत देंवन थंयूय कांयच मेळूंक नाशिल्ल्यान थंयचो कावंटर लासून थंयच न्हिदलो। उपरांत मंगळारा सकाळीं जेन्ना हॉटेलाच्या कामगारांनी हॉटेलाचे दार उक्ते केले तेन्ना चोर न्हिदिल्ल्या अवस्थेत सांपडलो। उपरांत हॉटेल धनियान चोराक म्हापशा पुलिसाच्या ताब्यांत दिलो। हांगा म्हापसा बाजार वेपारकारी रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आयिल्ले। आतां आमचो आतां हाय ट्युरिस्ट सिजन चालू आसा। क्रिसमस सामको लागीं पावला, सो खूब कडेन देर इज सेल ऑफ सम आयटम्स आनी ताका लागून खूब येरादारी वाडला। सो दे वर रिक्वेस्टिंग फॉर द पुलीस प्रेझन्स। So we have told them along with the PS Sitakan that we are going to install a fixed point 24/7 at the market, and they were requesting on Friday जेन्ना बाजार भरता आनी extra staff घाल म्हणून सांगला। I have assured them we will put extra staff. We also have opened a WhatsApp group. तातूंत तांकां सांगला इन केस पुलीस थंय ना जाल्यार तुमी डायरेक्ट त्या ग्रुपार घालात आनी म्हाका फोन करा म्हणून सांगला। आनी कितें इलिगलिटीज तुम्ही स्वता दोळ्यान पळयता जाल्यार बिफोर गोईंग टू मिडिया एक तरी आमकां एक फोटो धाडात सो दॅट वी कॅन करेक्ट इट एंड वी कॅन टेक अ लिगल एक्शन ऑन दोज। ऑल बाजारकर वर व्हेरी हॅपी। एक चोरी जाल्ली, ती चोरी जाली ती पासून आमी ऑलरेडी एक्युजाक हाडला आनी वी वील ऑलरेडी FIR घातला। सो चोरी जाता ते वी डिटेक्ट करता, बट हॅज अ मॅटर ऑफ प्रिवेंशन चोरी जावपाक जायना म्हणून आमी फिक्स पॉयंट घातला इन युनिफॉर्म। सो विथ दीस एक्स्ट्रा मेजर्स द बारीक बारीक चोरी जाता त्यो पासून कमी जातल्यो। मजगती आयतारा 18 तारखेक म्हापशेच्या समाधान हॉटेलांतूय चोरी केल्ल्याचे उक्ताडार आयला। तशेंच हॉटेलाच्या फ्रिजात दवरिल्लो बांगडो काडून ताणें थंयच भाजून खाल्ल्याचे समाधान हॉटेलाचो धनी संतोष बेळेकारान सांगले। आयतारचे राती कडेन आमच्या हॉटेलात चोरी जाली। जेन्ना सकाळी सोमारच्या सकाळी कामगार आमचे येयले, स्टाफ येयले हॉटेल उगडपाक, तेन्ना तांकां लक्षान येयलें की आमचे हॉटेलान चोरी जाल्या म्हणून। सो तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो। हांवें फोन केल्या उपरांत तांकां सांगलें तुमी चला पुलीस स्टेशनार आनी कंप्लेन करा म्हणून। तो पर्यंत मागीर हांव येवन पुलीस स्टेशनान गेलो, कंप्लेन दिली आनी हांगा येवन पळयत जाल्यार सगळे अस्ताव्यस्त उडयल्ले आसले। तेंच्यांनी भितून बांगडे भाजून घाल्ले। बांगडे भाजून घाल्ले, अर्दो कच्चो बांगडो भाजलो, खाल्लो आनी उलटी केली। कितें दूद पियाले ते हे बेल्टवाले फुडल्यान आमच्या बसता ते सामान आपले दवरता पळय, तेंचे सामान अन्न धुन्न अस्ताव्यस्त करून उडयले सगळे। तेंची 4-5 तेजे ब्लूटूथ व्हेले खंय आनी घड्याळां, बेल्ट आनी म्हाजी गल्ल्यांतली चिल्लर थोडी एक 2.5-3 हजार रुपया ती तेंच्यांनी व्हेली आनी हार्ड कॅश आसले ते तांकां व्हरूंक मेळोंक ना। गोमंतक TV खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार।